हांवें विधानसभेत जेन्ना मांडलो तेन्ना हांवें नक्कीच गोंयकारांक उतर दिल्लें की उदकाचें बील आमी कमी करपाचें आसा म्हणून. आनी त्याच उतराक धरून आज हांवें थारायलां आनी 15 ऑगस्टाच्या स्पिचीत परत एकदां हांवें ताचो उल्लेख केलो. 1 सप्टेंबरांतल्यान आमी उदकाची बिल्स ही कमी करता म्हणून. आनी ताका धरूनच आमी सेव वॉटर टू गेट फ्री वॉटर ह्या संकल्पनेच्या सकयल गोंय सरकारान थारायलां 1 सप्टेंबरांतल्यान 16,000 लिटर प्रत्येक घराब्याक फुकट दिवपाचें. आमी जेन्ना फुकट म्हणटा तेन्ना उदक वेस्ट करपा खातीर न्ही, हांव निश्चितच आमी सेव वॉटर टू गेट फ्री वॉटर हें म्हटलेलें आसा. म्हाका खात्री आसा गोंयांतले आमचे सगळे लोक ह्या कॅम्पेनीनुसार सगळे सहभागी जातले आनी चडांत चड लोकांक फ्री वॉटर जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमी जशें थारायलां फ्री वॉटर म्हटल्या उपरांत झिरो वॉटर चार्जीस, झिरो मिटर रेंट आनी झिरो बील. निश्चितच परत जेंका जेंका सिवरेजचें बील येतालें ह्या टप्प्यात येवपी लोक सिवरेजीचेंय बी झिरो बील आसतलें. म्हाका खात्री आसा 1 सप्टेंबरांतल्यान आमच्या अंदाजानुसार 60% बिलींग हे अशा पद्दतीच्या लोकांक हें झिरो बील तांच्या घरांत वयतलें. त्या खातीर चडांत चड लोकांनी आमच्या कॅम्पेनिंगान सेव वॉटर टू गेट फ्री वॉटर हातूंत सहभागी जावचे म्हटल्या उपरांत 16,000 लिटर म्हयन्याक आमी जें म्हटलां त्या कॅम्पेनिंगान जर खूब जाण आयले जाल्यार निश्चितच जेंकां उदकाची शॉर्टेज जाता म्हणून उदक पावना अशाय लोकांक खूब मोठ्या प्रमाणांत उदक मेळटलें हाची म्हाका खात्री आसा. आमचें पुराय PWD डिपार्टमेंट हाच्या खातीर कार्यरत आसा आनी निश्चितच आजुनूय बी सगळ्या लोकांक टायमार उदक दिवपा खातीर कार्यरत रावतले. इतलेंच न्ही, हातूंतल्यान निवासी संकुलांनी फ्लॅट सिस्टमान रावपी कॉम्प्लेक्सांनी रावपी ह्याय सगळ्या लोकांक ह्या येवजणेचो फायदो जातलो. जरी 1 मिटर आशिल्लो तो डिवायडेड बाय ते फ्लॅट्स हाचो करून तांकांय ताचो फायदो मेळपाक शकता. दुसरी गजाल हांवें बजेट स्पिचीत जी सांगलेली की आमी जे ल्हान उद्योजक आसात, ल्हान रेस्टॉरंट आसा हांकां इंडस्ट्रियल बील आशिल्लें तें आमी कमर्शियल बिलाचेर हाडटले. तातूंतय तांचीय बिलां ही कमी जातली. निश्चितच तांचोय फायदो हो हातूंतल्यान तांकांय जातलो. आमी तांकां इंडस्ट्रियल बिला उपरांत कमर्शियल बील हाजेर शिफ्ट केल्लें आसा. तांकांय बी हो खूब मोठ्या प्रमाणांत फायदो जातलो. एकेच न्ही तर हाज्या मजगती हांव म्हणटा की वन टायम सेटलमेंट ह्या स्किमीच्या अंतर्गत आमी आजून 2 म्हयने वाडयता. गेली कितलींशींच वर्सां ज्यांच्यांनी बिलां फारीक करूं ना तेंच्यांनी वन टायम सेटलमेंटच्या सकयल ही बिलां फारीक करची. आनी निश्चितच आमी पुराय देशांतलें गोंय हें एकमेव राज्य आसा जें उदक फ्री दिवपी राज्य, हर घर नल से जल दिवपी गोंय हें एकमेव राज्य आसा. ह्या चलात आमी अंत्योदय तत्वाचेर जी आमकां गुडी लावपाक जाय ती गुडी लायता आसतना आमी सर्वतोपरी हें गोंय भांगराळें करपाक, स्वयंपूर्ण करपाक तुमी सगळे जाण ह्या कॅम्पेनिंगान भाग घेवचो. हांव परत एकदां तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.